उत्तर गोयाचे भाजप प्रवक्ते अरुण बांदकर यांनी जी आमचे आदरणीय उपाध्यक्ष बाबी बाकर आणि आमचे आदरणीय माजी आमदार आणि गोवा प्रदेश काँग्रेसचे सेक्रेटरी दयानंद भाई सोपटे यांचेर जो आरोप केला हो आरोप बिनबुडाचो आरोप हा. म्हाका सांगपाचें हा अरुण बांदकराक जी ही गोंयान लूट चलयली हा ती दोळे उक्ते करून पयलीं पळय तूं. आयज जे तेणी सांगलां मोर्जे विकास केला, मोर्जे देवस्थानाचेर विकास केला, ह्या विकासाच्या नांवान अरुण बांदकरान आपलो विकास केल्लो, लोकांचो विकास करूंक ना. कित्याक म्हणशीत तर जी पयली टायल्स थंयसर टायल्स आसली ती टायल्स फोडून तेचेर टेंडर काडला आनी ते टेंडर दोन कोटीचे टेंडर काडलेले आहा. ही सगळी एक व्हडलो घोळ जावन पडलेलो आहा. दुसरें म्हणशीत देवस्थानाच्या परिसरात डोंगर कापून काम चालू आहा. थंयसर आमचें अशें आहा म्हणणें की देवस्थानाक तेंच्यांनी हें दिलां की शॉपां दिता म्हणून, ताका लागून देवस्थानान हे सगळे तांकां NOC दिलेले आहा. आनी हेतून भाजप मंडळाचे जे पदाधिकारी आहात तेंचे भरपूर इनवॉल्ड आहा. म्हाका अरुण बांदकराक सांगपाचें आहा की लोकांची जी लायटीची बिलां आहात तेचेर तूं आवाज कित्याक उठयना. आयज पाणी ना तेचेर तूं आवाज कित्याक उठयना. मुख्यमंत्र्याची येदी व्हडली मांद्रे मतदारसंघ आनी नळाक पाणयांक लोक अशे तळमळटात तेचेर अरुण बांदकर आवाज उठयना. नायजेरियन जे हांगा येतात ते फक्त ड्रग्स वेवसाय करून येतात आनी कसल्याच कामाक येयनात ना. ते हांगा येवन आमच्या लोकांक घेवन धमकी दितात, सूर्य दाखयतात, दादागिरी करतात, दाणे घेवन मारूंक येतात. एकटो मनीस 5-5 जाणांच्या आंगार धांवता आनी हो आमचो मुख्यमंत्री आहा तो दोळे दाखवून गप रावता. कारण तेका तेचे वयर सारलेलें आसा, तेका कोणाचें पडलेलें ना, गरीब जनतेचे तेका तर पडलेलेंच ना. दुसरी गोष्ट, हरमलांचो रोड गेल्या वर्सा तेणी भर सिजनाक येवन स्टार्ट केलो. आयजय तीच परिस्थिती, लोक धूळ खातात, हेचे तेका पडलेलें ना. तिसरी गोष्ट, पंचायतीचो जो कारभार हा तेतून कांयच अर्थ ना. ते म्हणटात आमकां फंड्सच ना. अरे तुमचो मुख्यमंत्री, तुमची पंचायत, जाल्यार तुमकां फंड्स कित्याक ना? ते म्हणटात एक सुद्दां अनिल फंड्स दिवंक ना, आमी कितें करपाचें? लोकांची उतरां आमकां घेवची पडटात. आनी काल पयर पेपरार अरुण बांदकरान बाबी बाकराचेर आनी दयानंद भाई सोपटेचेर जो आरोप केला, म्हाका सांग तूं कितल्या धुतल्या घडीचो आसा?